नमस्कार सगळ्यांक, हांव विनोद नाईक. आयज हांव तुमकां दाखयतलो लंडन रथ यात्रा. हे जाग्याक हायड पार्क कॉर्नर म्हणटा. हेजे आजूबाजून तुमकां बकिंगहॅम पॅलेस आनी मातशें फुडें गेले ऑक्सफर्ड सर्कस, लस्को हे सगळे दिश्टी पडटले मेळटले. तर हांगासून आमी हायड पार्कसून स्टार्ट करतले रथ यात्रा.
आम्ही पिकडली सर्कस म्हणटा थिंगा पावला. इतली स्ट्रीट आहे म्हणजे एक ब्लॉक केला आणि रथयात्रा आता जमवा लागला. पावले आणि फायनल सेरेमनी थंय जातले आणि जेवणाचे बंदोबस्त वगैरे थंय केल्ले आसा. सगळे तरेचे लोक हांगासर आहा. इंटरनॅशनल सगळे तरेचे लोक हांगासर तुमकां दिश्टी पडटले. तर म्हणा हरे कृष्णा. जेवणाक भरपूर व्हडलें आहे ना. 1.5 वर लागले आमकां. 1.5 वर म्हाका लागले लायनीन उबे रावन प्रसाद घेवपाक. प्रश्न लायनीचे न्हू जेवणाचे न्ही. मेन प्रश्न
प्रसादाचे म्हणून इतले लोक 1.5 वर लायनीन उबे रावन प्रसाद घेवन हे सकयल बसला सगळे थंय मेळटा थिंगा बसला ते इतले वेळ भोंवून नाचून गावून सगळे पुरो जाल्ले लोकांक आतां जेवण घेवन सुशेगाद बसून लोक प्रसाद खावपा लागला प्रसाद एन्जॉय करपा लागला तर आजच्या व्हिडिओन इतलेच मेळया दुसऱ्या व्हिडिओन तेन्ना पर्यंत हरे कृष्णा हरे कृष्णा